राम 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 नीलिमेघश्याम धा सनि धनिदा राम 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 नीलिमेघश्याम राम रघुकुलसोम भद्राचल श्रीराम మా మనసు విరబోసే ప్రతి సుమగానం నీకేలే కరుణించి గురిపించే నీ ప్రతి దీవెన మాకేలే నిరతం పూజించే మా తూదగ్గుడు మూతలు నీకేళ రెప్పలు మూయక కుళిచాము కన్నుల ఎడతగురవేళ రామ 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 राम 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 नीलिमेघश्याम राम रघुकुलसोम भद्राचल श्रीराम. हरे कृष्णा सगळ्यांक श्रीकृष्ण लीला मळलिये पेजान तुका स्वागत. रामनवमीक श्रीराम मंत्राचे श्रीराम नावाचे प्राधान्याची तुमगे लगी शेअर करया म्हणून लेखले. श्रीराम मंत्राचे प्राधान्य कसल म्हणून हे लोकांतूल जनांक शिकयलेले दाखोवन दिलेले देवाल परम भक्त जावन आशिल्ले आंजनेय स्वामीनत. ते आंजनेय स्वामींनी श्रीरामचंद्र जावन एक युद्ध जाल्ला. ते युद्ध अंत्यारत सर्वांक इमनावचे श्रीरामचंद्राले ते नावाचे प्राधान्य कसले महत्व कसले म्हणून तदना आमकां ते काणी ऐकुया नवे. रावण निग्रहानंतर अयोध्या पावचे श्रीरामचंद्रान एक दिवस सर्व ऋषिवैद्यांक यापोणू जेवण दिवचे आसा. त्या अवसरार गौतम मुनी, अगस्त्य मुनी, अत्रेय मुनी, भरद्वाज मुनी, जमदग्नी मुनी, वसिष्ठ महर्षी, विश्वामित्र महर्षी, कश्यप महर्षी, मरीची, पुलस्त्य अशी सर्व नाव पवील महर्षीन त्या अवसरार अयोध्यांत पावताचे तांकां आपोवन स्वीकार करचे, पांय पोवन एकडे बसोवचे, सगळे तांकां तांगेर जाग दिवचे सगळे आंजनेय स्वामीनाथ अशी ते श्रीरामचंद्रान वचून दिले. ते जबाबदारी चंदायन करता आशिल्ले आंजनेय स्वामी लगी नारद मुनी सांगता पळय विश्वामित्रेक तस ताका तूं व्हडले मर्याद काय दिवचे गती काय ना. तो एक राय जावन आशिल्लो आत्ता ऋषी जाल्लो म्हणून ताणें सांगता कोण नारद मुनी येत परम भक्त देवाले एक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक महर्षी येत तना नारद मुनी सांगची वय आसतले म्हणले कोण पाप आंजनेय कसं करता विश्वामित्राक वेलकम करना सर्व त्या अवसरार्थ येयले सर्वांकय चंदायन स्वीकार करून तांगेर जाग दिक्क जाल्यार विश्वामित्रा कसं करना आंजनेय स्वामी माइंड काय करना. आणि मुखारची काणी सांगची पुढे विश्वामित्रा ते काणी कसं म्हणून तुमगे लगी सांगता. विश्वामित्रू एक राय जावन आशिल्लो सक्कडांत विरक्ती येईल वेळार सर्व त्याग कोण एक ऋषी भावार येईल एक मनीषत विश्वामित्र ब्रह्म ऋषी जेवच्या कितें मस्त वर्स तपस करता आसतना देवेंद्राक भंय जाता. गेले तपस पळोवन देवाक खूश जावन देवान हक्का इंद्र पदवी दिल्यार हांव कसं करचें मेगेल पदवी मेगेल तसकून वतल नवे म्हळ्यार भयानी देवेंद्र कसं करता म्हळ्यार स्वर्गलोकांतले अप्सरसांक गेल्यान तूं मेनकाक विश्वामित्रा लगी पेटयता. तशी मस्त वर्सांनी असं केलं तपशक्ती एक स्वल्प वेळाचे इंद्रिय सुखा कितेरी विश्वामित्रो ना करता. तशी विश्वामित्राक आनी मेनकाक जेवचे चलडत शकुंतळा जगतरी शकुंतळाक खंड महर्षीला आश्रमाक पेटोवन मेनका स्वर्गलोकांत तुका वापस व्हरता. तांणी केलं चुकी कसं म्हणून मनावचे विश्वामित्रू अपासय तपस कोरन कठीण जावन आशिल्लें तपस कोरन ब्रह्मदेवाक प्रत्यक्ष करयता. तशी ब्रह्मदेवू ब्रह्म ऋषी जेवच्याक आशिल्ले अनुग्रह दिता. हे विश्वामित्राले काणी तो भगवद्गीतेन तुला 3 अध्यायांत देवान सांगूनच कसं म्हळ्यार एक मनशाले आले मनान तुले लास्ट डिसायर ना जल्लारी येत पूर्ण विरक्तींत पावलारी येत ताका संन्यासी जेवचे नंतर कसले एक आश मना दवरून संन्यास स्वीकार करचे जनांनी सुत्तशील जनाक पोट्टोचत म्हणून एक्सटर्नल वर्डान तुला सर्व रिलेशन नातल्यार बंधन ना करू जेवचे एकलाकत नक्क मुंद जेवचे एकलाकत कंप्लीट जावन एक संन्यासी जेवचे ते सगळ्यांकय जेवची ना म्हळ्यार कितेरी वर्णाश्रम धर्म फॉलो करका म्हणून सांगचे. तशें म्हणटना ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ अंत्यारी संन्यास वानप्रस्थ पौधनाकय सर्व इष्टय आशय ना जावनु पूर्ण जावनु देवा समर्पण कोण जीवन कडूक
आशिल्ले एक मन आमी पावका जल्लारी आमकां संन्यास स्वीकार करूंक जेवचे हे आतां सांगिल्ले नॉर्मल जावन आशिल्ले एक जनांक गेले साधारण जनांक गेले ते इसारत जलारी श्री शंकराचार्यांक गेले माधवाचार्यांक गेले सकड काणी आमी हाजी फुडें सांगला तांणी सकडी संन्यास चललींची द कॉल ऑफ गॉड तांकां मेळनात हे विश्वामित्राल काणी की इंपॉर्टन्स की कसलेची पाप आमगेले आंजनेय स्वामीक ಗೊತ್ತಾ ಆಶಿಲೆ ಸರ್ವ ಮುನಿವರ್ಯಾನೆ ಒಟ್ಟು ಕುಡೋಲ ಬೆಳಾರಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿನ ತಯಶ್ರೀ ಜಲೆ ಋಷಿಯಂಗೆಲಕಿ एक क्वेश्चन निमगो जास कसं म्हणारी श्रीरामचंद्राकी महत्व चढ नैकी श्रीरामचंद्रा नाव आक म्हणू तर सर्व मुनिवर्य सांगताची तम तू कसं तुमक डाऊट अस सत्य धर्मनिष्ठ पालन करतल मर्यादा पुरुषोत्तम जावन आशिल्ले आमगे श्रीरामचंद्राकच महत्व चढ म्हणून श्रीरामचंद्राले नाव आकत महत्व चढ म्हणून नारद मुनी सांगता जल्लारी तांणी कोणाची ते ओपनाची त्यांना तांकां ते एक प्रूव कोण दिवक नवे श्रीरामचंद्राल नाव आकत महत्व चढ म्हणून सकडांकय सांगून दिवका प्रूव कोण दिवका तांगेले इद्राक म्हणलें की तिरियत नारद मुनीन कसं केलेले आंजनेय स्वामी लगी विश्वामित्राक मर्याद दिवची नका म्हणून सांगिले वसिष्ठ मुनी ये अयोध्यांतू ये अवसरारी येतलो ये एक क्वेश्चन यशील जनांगे लगी निमगितलींची तदना ये येतले आन्सर म्हणून सकडे पुढेची मन आवेल नारद मुनी ते एक श्रीरामचंद्राल नावाचे महत्व कसं म्हणून तांकां सकड जनांक दाखोवन दिवच्या कितें एक प्लॅन रेडी करून सुरवे वचून आंजनेय स्वामीला सांगिले विश्वामित्राक मर्याद दिवची नका म्हणून अशी सर्व मुनिवर्य आयली म्हणटना विश्वामित्र वचून श्रीरामचंद्रा लगी सांगता हांव हांगा येयले वेळार म्हाका आज इतले इन्सल्ट बघू आशिल्लो अवसर मेळ्ळें आशिल्लें हांगा येयले सर्वांकय वानर कुल जात जावन आशिल्ले ते आंजनेय स्वीकार करता मर्याद दिता म्हाका कसले केल्ले ना हे म्हाका भयंकर इन्सल्ट जाल्ले म्हाका जोर कोप आयला हांव हे अयोध्याची आतां म्हगेले कोपान तुला नेवचे अग्नीन तुला ना करतलो म्हणून श्रीरामचंद्रा लगी सांगता श्रीरामचंद्र सत्य धर्मनिष्ठ पालन करतले एक चक्रवर्ती येता तशी श्रीरामचंद्र आंजनेय स्वामी आपोवन कसले निमगीता तदना श्रीरामचंद्रान सांगतना पाप आमगेले आंजनेय स्वामीक मन आवडटा विश्वामित्र इतले एक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक महर्षी येता म्हणून तदना श्रीरामचंद्र सांगता तूं केल्लेले कितलो व्हड चुकी म्हणून तुका आतां मना गेलें नवें तूं हे चुकी केल्लाक तुका दिवचे शिक्षा कसं म्हळ्यार वध शिक्षता तुगे लगी युद्ध करून तुका दिवश मरवता म्हणून श्रीरामचंद्र सांगता तदना आंजनेय स्वामी सांगता देवा म्हाका तुमगे लगी युद्ध करूं जेवची ना तुमी म्हाका दिवश मारता जाल्यार दिवश मारयेची म्हणून तदना नारद मुनी आंजनेय स्वामी लगी येवन तुका श्रीरामचंद्रा वयरी विश्वास स्वेम निमगीता तदना आंजनेय स्वामी सांगता मेगेले हृदय तुमी पिसून पळयेची तंतू मेगेले स्वामीक तुमकां दिसतले मेगेले स्वामी नंतर मागीर विंगड कसले म्हगेले मना ना नारद मुनी आंजनेय स्वामीला सांगता जाल्यार जेवची कितले वेळू श्रीराम नाम जप करता बैस तुका ते नावाचे पुण्यान तुलान तुका रक्ष मेळटा पळय म्हणून सांगता तशी आंजनेय स्वामी दोळ बंद करून हरे राम 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 हरे 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 राम म्हणून सांगून नाम जप करूंक सुरू करता श्रीरामचंद्र तांगेले आयुध जावन आशिल्ले कोदंड खाणू अस्त्र सोडता श्रीरामचंद्राले एक अस्त्र ताई केदनाय लक्ष चुकूना जाल्यारी हे आतां आंजनेय स्वामी लगी एक अस्त्र सोडतना खंयचे अस्त्र आंजनेय स्वामी लगी लग्गना अशें तयारी कसं करता ब्रह्मास्त्र काढता जाल्यार ब्रह्मास्त्र आंजनेय स्वामीक लागना तशी ते बशिले सर्व परमज्ञानी जावन आशिल्ले ऋषीवर्य मन आवडटाची हे ब्रह्मांडाचे सर्व तत्व रामा म्हणलेले ते दोन ईश्वरांतू आस म्हणून सर्व यज्ञाकय तुल्यत रामनाम जप यज्ञांतू नाम जपत नातल्यार यज्ञांतू जप यज्ञत हाव म्हणून कृष्णान भगवद्गीतेंतू सांगला तशीची विष्णु सहस्रनामांतू एक श्लोक आस श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सहस्रनामाक तुल्यत श्रीराम नाम म्हणून तशीची रत्नांतुले चोरू जावन आशिल्ले रत्नाकरू वाल्मिकी महर्षी जाल्लो तदाना रत्नाकराक सप्तर्षियेनी
सांगून दिलेले मरा म्हणलेले 2 अक्षर इतकी कितें त्यांनी रामा म्हणलेलं अक्षर तांकां रत्नाकराक सांगून दिलें ना मरा म्हणलेले 2 अक्षर इतकी कितें आसता सांगून दिलेले म्हणल्यार मरा म्हणल्यार ते वर्डाचे मिनींग येता कसं म्हळ्यार सेल्फ रियलायझेशन नातिले म्हळ्यार सुषुप्तींत आशिले जीवात्मू म्हणत ताका कसं ना कॉन्शियसनेस ना बुद्धी ना बोध ना जीव आसा तितलेची जाल्यार राम 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 म्हणून सांगून मरा म्हणलें वर्ड आसकून रामा म्हणलें वर्डान तुका पावतनाकय सेल्फ रियलायज्ड जाताची म्हळ्यार ये सॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम सुपर कॉन्शियसनेस म्हणून त्यांनी ती मना व्हरताची अहम ब्रह्मास्मी तत्वमसी म्हणलेलं उपनिषद वाक्याक तुल्यत राम मंत्र हे श्रीरामनवमी दिवसू व्रतानी श्रीरामनाम जप म्हणटची श्रीरामचंद्राले अनुग्रह मेळूक आमी प्रयत्न करया सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.